आदल्या काळार राजा असले, तांतले कांय बरे आनी कांय खोटे. पूण बरे जरी राजा असले ते जेजू परस वेगळे. कित्याक जेजून केन्नाच आपणाक राजा म्हणून नांव लावन घेतलें ना. लोक ताका राजा करूंक सोदतालो आनी तो थंय तावन कुशीन गेलो अशें आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा. जेजू तांचे परस वेगळो कित्याक तो राजाच्या घरांत जियेलो ना. ताका रावळेर म्हणटा आमी कोंकणीन. ताका रावूंक घर नासलें. तो लोकां सांगाता भोंवलो, पातक्यां सांगाता रावलो, लोकांक ताणें सेवा दिली. म्हणजे जेजू पदवेचो राजा न्हय, तो सेवेचो राजा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, इस्रायल परजा दाविदा कडेन येवन म्हणटा, सामुएल जरी आमचो राजा पूण तूंच आमचो खरो राजा. कित्याक तुका आमचो हुस्को आसा, देखून तुका आमी राजा करता. दाविदाक देवान पयलोच राजा केल्लो, पूण लोक आतां ताका आपलो राजा म्हूण मानून घेता. आनी दाविदान इस्रायल परजेचेर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. दावीद इस्रायल परजेचो एक बऱ्यांतलो बरो राजा. दुसऱ्या वाचपांत सांत पौल कोलोसकारांक म्हणटा, जेजू बापाक समान आसलो आनी सगळें दिश्टी पडटा आनी दिश्टी पडना, सगळें ताचे खातीर आनी ताचे थावन रचलोलें आनी आमकां काळखांतली भायर हाडूंक तो आमचे पासत मनीस जालो. म्हणजे जेजून आपलें व्हडपण चिंतलें ना, तो खालतो जालो. म्हणजे जेजू खालतो राजा. तो इतलो खालतो जालो, कुर्सार आमचे पासत मरूंक तो तयार जालो. तरणाटो तो 30 आनी 30 वर्सांचो. इतले तरणाटे पिरायेर ताणें आमच्या पातकां खातीर आपलो जीव दिलो. आतां आज आमी जेजुरायाची परब करता. दर वर्सा आमी करता. पूण हांतल्यान आमी कितें शिकता काय, कितें तरी आमी शिकल्या. हय, आमी जेजू राय म्हूण मानता, सगळें जालें. हांगा तकलेर आमच्या जिवितांत जेजूच्या रायपणाची देख आमी घेतल्या वय. पयले सुवातेर जेजू खालतो राजा, आमी खालतीं जाल्या व आमच्या व्हडपणाच्या चिंतपांत आसा. हांव हे जातीचो, तो हे जातीचो, ती ही जातीची आनी ती अशी सकयली, अशें चिंतप आमच्या मदें आजून ना. आनी असलें चिंतप जर आमच्या मदें आजून आसा, आमच्यान कशें म्हणूंक जाता आमी जेजूची परजा. कित्याक राजा भशेन परजा आसूंक जाय. राजा जर ल्हान जालो मागीर आमी कित्याक ह्या व्हडपणाच्या चिंतपान जिवंक जाय. आनी हातूंत आमचो लोक मात्र ना. हांव गोंयांत पळयतां, म्हजे इश्टी म्हजे कडेन उलयतना जातीची भास वापरतात. आनी पाद्री अशेच आसात. माद्री म्हाका खबर ना ती कितें उलयतात ती. जातीच्या भाशेनूच गोंयांत सगळें उलोवप चलता. आनी म्हाका विचित्र दिसता. म्हणजे आमी आजून ह्या जातीच्या गुलामपणांतली भायर सरूंक ना. जेजून आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली भायर काडली, पूण आमी आजून जातीच्या गुलामपणान भितर 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 वचून त्या रेब्यान जियेता. चिंतूंक जाय आज आमी. जेजू सेवेचो राजा. तो सेवा करून घेवंक येवंक ना, तो सेवा दिवंक आयलो. तर आमी सयत सेवेची मनशां जावंक नाका. आनी आमची सेवा जात कात धर्म वठार कितेंच पळय नासतना
गरजेवंतांक आमी दिवंक नाका आनी ती फकत पाद्री माद्रींनी दिल्यार पावना. दर एका क्रिस्तांवान ही सेवा दिवंक जाय. दर वर्सा बेळगांव नवी शेटी थावन आमचे ब्रदर चलून गोंया ह्या सांफ्रांस सावेरेच्या नोवेनाक येतात आनी ह्या वर्सा 12 जण आयल्यात. आनी तांचे लागीं आमी तांकां विचारलें तुमचो अणभव कसो. तांकां 3 दीस लागतात. कांयच पयशे नात, कांयच खाणाच्यो वस्तू नात. तांणी वाटेर लोकां लागीं कितें तरी भीक मागून खावंक जाय. पयशे घेवंक ना, कितें खाणाच्यो वस्तू मागून ते मेळटच ते 12 जण वांटून ते खातात. आनी तांचो अणभव आयकून म्हाका लज भोगली. लज कित्याक भोगली? गोंयचे शिमे पर्यंत तांचो अणभव एकदम बरो, इतलो बरो. लोकांनी तांकां खाण दिलें, जेवण दिलें, तांची वासपूस केली, तांची काळजी घेतली. फकत क्रिस्तांव लोकांक मात न्हय, मुसलमान हिंदू लोकांक तांची सेवा केली. पूण गोंया भितर सरतच मोलें थावन हांगा पर्यंत क्रिस्तांव घरांनी कांय ना. हांवें तांकां विचारलें तुमकां कशें कळ्ळें तें क्रिस्तांव घर? ते म्हणटा थंय खुरीस आसा. म्हणजे घरा भायर खुरीस आनी जिवितान हांव दुसऱ्यांक खुरीस. मागूंक गेल्यार कोण उलोवंक तयार ना. कोणें खंय 50 रुपये दिले आनी म्हणलें ना आमच्यान पयशे घेवंक जायना, रागान दार बंद. आनी एक कडेन अस्तोरेन कांय दिलें ना. त्या दादल्यान 4 केळीं दिलीं आनी तांणी ती वांटून केली. केदी व्हडली लज आमकां. आमी आमकांच व्हड म्हूण मिरयता न्हय. अरे बाबा कोणी जावं न्हय, तो तुजे कडेन खाण मागता, पयशे मागना, कितें तरी दी न्हय. नाल्यार विचारूंक जाय आसलें न्हय बाबा तुमी तरणाटे खंय तावन आयल्यात. आनी तांणी सांगलें आमी पोरण्या गोंया वेता. अरे बाबा पोरण्या गोंया म्हणजे सांफ्रांस सावेरेच्या नोवेनाकच असो अर्थ जालो ना क्रिस्तांव लोकांक? ना, हांव प्रत्यान म्हणटा आमचो लोक दळदिरो. आमी आजून जेजूच्या चिंतपांत येवंक ना, सांफ्रांस सावेरेच्या चिंतपांत येवंकूच ना. बेश्टी आमी नोवेना फेस्तांक करची आनी आमकांच व्हडलें म्हण दाखोवचें. सगळें पोकोळ भितर. आनी जेजू सेवेचो राजा, तर आमी सेवेची जावं नाका. जेजू शांतीचो राजा, तो तलवार घेवन येवंक ना. ताचे कडेन सैन्य नासलें, ताचे कडेन हत्यारां नासलीं, ताचे कडेन फकत आसलें शीस आनी ताणें तांकां लोकांची सेवा करूंक धाडलें. आज आमच्या घरांनी शांती आसा? आसा? कितलीं झगडीं आमची भाटां बेसां खातीर, भाव भयणी, आवय बापाय मदें सगळीं झगडीं. कित्याक? कित्याक आमी जेजूच्या चिंतपांत भितर सरूंक ना. आमचो भावार्थ फकत कातीर. हें हांव 1000 फावटी सांगूंक तयार आसा. कातीचेर मात्र आसा, कातीचे भितर वचूंक ना हो आमचो भावार्थ. जर हो भावार्थ आमचे भितर गेल्लो तर आमचें जिवीत वेगळें जाता आसलें. आमकां पळोवन, क्रिस्तांव लोकांक पळोवन हेर धर्माच्या लोकांन म्हणूंक जाय हो लोक पळय काय बरो, हो लोक आमकां एक नमुनो. आमी तांचे भशेन जावंक जाय. आज आमी तांकां नमुनो जाल्या म्हण आज ही परब करतना परत्यान आमी आमचेर नियाळ करुया, दुसऱ्यांचेर न्हय. बाबा हांव जेजू भशेन सेवेचो मनीस, हांव जेजू भशेन खालतो मनीस, हांव जेजू भशेन शांतीचो मनीस. आनी ह्या 3 प्रश्नांक जाप आमीच सोदची पडटली.